गीत घेऊया पेज 5 A10. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोल्या फावो कोणाक. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोल्या फावो कोणाक. फावो नासता फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासता फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, प्राचीत काळ जावन आसा नवसोरणेचो काळ. दर मनशांक देवाक तशेंच देवचाराक फुडो करूंक पडटा. देवाची वाट सुरक्षीत जाल्यार देवचाराची निसणटणाची. देवचार ताळणेंत घालता जाल्यार देव आपल्या उतरांतल्यान ताळण्याचेर कशें झुजचें तें शिकयता. आनी देवाचें उतर जाता आमकां ताळण्याचे झुजांत एक बोलवंत हात्यार. हें हात्यार घेवन देवाक विस्वाशी रावन आमच्या ताळण्याचेर झुजूंक आनी देवाचे राज बांदूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत कृपा मागुया. आयज मिसेचे खेरीत इंतेसां पासत मागुया. आर्गां दिता देवाक आर्गां दिवपाक आनी बरे भलायकी मागूंक मीस भेटयले कायतानो आनी सेलिना मेनेझीस, तशेंच स्टीफन एंड ब्लेज डायस हांच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोजेचे अपराध भोगोस आमचे उसोक्तायेक लागून पातकांच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या तांतली आमकां कोणवाळायेन सुटय. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी आकांत. जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करता हे हांव आयकतां. ताका लावून दिया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हज्या
म्हजें गोठ्ठान पळोवंक रावूंक लागले. घोडयेक तो फासांत पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यांव आनी ताचो सूद घेतल्यांव. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लॉजेन बडतले. केदी लॉज सदां तोखपाची विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलबराच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं थाव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवं दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायनां करात. सर्वेस्पराची वाखाणी करात. ताणें नोस्त्यांक मनशाच्या हातांतलो गोरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सगळीं म्हणया. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें कोश्ट, म्हजो सोडवणदार म्हळ्यार म्हजो देवूच. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो धाल, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किळो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारतना फुडें म्हज्या दुस्मानाचो हातांतलो तो म्हाका निवारता. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोनभोंवती म्हजेर उप्रासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांखळींनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका धरलो. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताज्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गाराक उबी रावया. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सोवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिली, बरे कोरणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून नजो. म्हणटूच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय
कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो कोत्तां जाल्यार जोरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या कोडण्यांचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात, आनी हें तुमच्या मनांत ओदीक ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान दवरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जो हांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जोवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. हांवें ताका कितलेंय बरें केलोलें, पूण तोच म्हजे आड उपरासलो. सगलें हांवें जें ताचे सोबें बरें केलोलें तें तो विसरलो. जायतीं मनशां अशीं रडटात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ते जुदेव मारूंक फुडें सोदताय, आनी जेजू आमकां उगडास कोत्ता की ताणें तांचे सोबें जायतें बरेंपण केल्यांत, विस्मितां केल्यांत, पूण ते ताचेर विस्वास दवरूंक तयार नात. तांणी केलोलीं सगलीं बरेंपणां विस्मितां विसरतात. असलीच गोत आयच्या पयल्या वाचमान जेरमायासाची जाल्या. एका वेळार ताचे इश्ट आसले, आतां सगळे विसरले, आनी तो देवाची खबर परगट्टा सारकें आसा तें सांगता म्हूण ताका मारूंक सोदतात. ताची गोच्ची पासून अशेंच करूंक सोदतात. पूण जेरमायासाचो भावार्थ देवाचेर व्हड आसलो. आमच्या जिवितांत आमकां जायत्या मनशांनी बरें केलां. आवय बापायन, गोच्च्यांनी, इश्टांनी, शिक्षकांनी आनी आदी. तांचें हें बरेंपण आमी विसरची न्हय. कितें गैरसमज जाला जाल्यार तो पयस करचो. ह्या प्राचीत काळाचे यात्रेंत आपूण आमचो सांगाती म्हूण देव कळीत कोत्ता. आमच्या जिवितांत कश्ट त्रास येता तेन्ना ताळण्यो आमकां हारयता अशें आमकां दिसता तेन्ना, आमची पिडा दूख आमकां जोड कोत्ता तेन्ना जेजू आमकां आपूण आमच्या सांगाता आसा म्हूण धीर दिता. प्राचीत काळांत देव वाट चुकलोल्यांक मार्गार हाडटा. जेजूचे नवसोरनेचो उलो आयकून काळजा मोनाचें बदलप करून जिविताची खरी वाट दवरुया. बरी खबर मानून घेतलोलीं मनशां जावंक देवाच्या यात्राक व उतराक विस्वाशी रावया. प्राचीत काळांत आमी जेजू वरवीं देवान मनशां लागीं केलोल्या कराराक विस्वाशी रावया. जेजूच्या वाटांनी चलुया. स्वताच्या मार्गार चलतली वाट चलूंक शिकुया. जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण जाणा जावन दर दिसाक जिविताची नवसोरणी करून बऱ्या आनी नितळ काळजान देवाक भास दिवन देवाक विस्वाशी रावन ताळण्याचेर झुजून देवाचें राज बांदूंक दरेकल्याक फावो ती कृपा आनी बळ मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेऊया पेज 34 C14. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनांत करपिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. कोवा उंडो वालत्रार हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता, आमचे सूख दूख सोरपे टुयता, मानून घे म्हूण विनोद कोत्ता. कोवा उंडो वालत्रार हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता, आमचे सूख दूख सोरपे टुयता, मानून घे म्हूण विनोद कोत्ता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या धावाक सर्वेस्पर मानून घेवन काकलुत्सारा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवून आमी जोडीशी कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोडना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुस आनी पूर्ण जीवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून वयली सोम्या.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिते मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टकोती मेल्लेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी कार्मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून पाण्याची कळलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सोगीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो खोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 61 D25.
प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगल्या वायटांतली आमकां निवार क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सौर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 118 I6.